पंजाब से आके बहुत अच्छा लगा। मैं इधर का जावा ही है, मेरा वाइफ गोवन है, तो मेरा वाइफ का ट्रेडिशन मनाने में गोवा आया हूँ। एंड हैप्पी संडे टू एवरीवन, थैंक यू टू वेलकम मी। आई लव विवा शेजाव हो आमकां पयलो आमच्या जाणट्यांनी आमकां शिकयलेलो आनी आमी स्कुलान टायमार आमकां भरपूर प्रॉब्लम जातालो। आमी शेजाव आमकां हॉलिडे दिनाले, आमचे माय बाप आमकां त्रास करताले, पूण तरी पूण आमी येवन आमी शेजाव करून फुडें सरताले। आयज ते लोक आमचे रान्ना, पूण तो तेंचो फुडारकार आमी घेयला आनी वर्सांच उरतलो। पयलीं म्हणल्यार सगल्यांक विवा सांजाव। आनी हे फेस्टिवल आमचे पुर्वजांचे फेस्टिवल आसा की ते सगळे एक दिसा येवन मेळोन वाड्या वयले सगळे मेळोन ते बांय क्लीन करताले आनी सगळे ते पयलींचे ट्रेडिशनल आसले, ते सगळे ट्रेडिशनान ते वयताले। आनी आतां आमी आमचो यूथ आतां ते इसरोत वयता, आतां तांकां खबर ना हे कित्याक करताले, कितें तेजो म्हत्व कितें, आनी ते कांयच आतां ते भुरग्यांक खबर ना आतां युथाक आमच्या। सो आमी सगळ्यांनी मेळोन हे सगळे मातशें सांबाळून दवरपा जाय आमच्या फुडल्या जनरेशनाक, की तेंच्यांनी हे सगळे आमचे सण आहा ते साजरे करचे म्हणून। आनी तशेंच आमी आतां सगळे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव जावं ते सगळे आमचे पंजाबच्यानूय फ्रेंड येयल्या, तेवूय हांगा सेलिब्रेट करपाक येयल्या, हांगा स्पेशली हांगा सोजाव सेलिब्रेट करपाक येयल्या। आनी म्हाका दिसता आमी वर्सान वर्स पिढीन पिढी आमी फुडें व्हरत रावपा जाय। आनी विवा सांजाव।